नेहेमायसाच्या पुस्तकावेले वाचप. सगळी पर्जा एकूच मुनीस जाल्ले पुरी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार एकठांय जाल्ली. सर्वेस्परान इस्रायलाक फर्मायलोले मोइजेसाचे सोमुर्तीचे पुस्तक तांणी एज्रास धर्मशास्त्र्याक हाडूंक लायले. ताणें ते सोबे मुखार हाडले. सोबेंत दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार दादल्या, बायलां आनी गिन्यानाक पावलोलीं भुरग्यां हुजीर भोव सकाळीं ते दनपार पर्यान पुस्तकावेलें ताणें वाचलें. सगलो लोक सोमुर्तीच्या पुस्तकाक चिंतन कान दितालो. मुद्दम उबारलोल्या लांकडी उपदेश आसोनार एज्रास उबो रावलो. एज्रास सगल्या लोकांवून उंच आशिल्ल्यान सगल्यांक दिसता तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एज्रासान सर्वेस्पराक वर्त्या देवाक दिनवासलो आनी सगले पोटजेन आपले हात उखलून आमेन आमेन अशें म्हणलें. उपरांत सगलीं बागवलीं आनी साश्टांगी पडून तांणी सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. आनी एज्रासान देवाच्या पुस्तकावेलें वाचलें आनी ताचो अर्थ असो दिलो की सगलो लोक वाचला तें समजलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहेमायस आनी याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री एज्रास आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीत हांणी आख्खे पोटजेक सांगलें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक पवित्र करून भेटयलोलो दीस. दुखेस्त जावं नाकात, रडू नाकात, कारण सोमुर्तीची उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चरप खायात, गोड सोरो पियात आनी कांयच तयार करूंक ना ताकाय तांतलें कितेंय धाडात. कित्याक हो दीस आमच्या सर्वेस्पराक पवित्र करूंक भेटयलोलो दीस. तुमी दुखेस्त जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश तुमचें बळ. आनी लेवितांनी सगल्या लोकांक तोंडायलो म्हणून शांत रावात. तो हो दीस पवित्र, दुखेस्त जावं नाकात. आनी सगलो लोक जेवूंक पिवूंक आनी दुसऱ्यांकूय आपलो वांटो दिवंक गेलो आनी आपूण खुशाल करूंक लागलो, कित्याक आपणाक परगट केल्लें ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळोलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. सबाब, सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समर्थ सर्व बरी, जिवाची खोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जाणवाय. सबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. सबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे. सबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. भांगरा परस निर्बेळ भांगरा वोन काळाक तांची आस.
मोवा परस पोळ्यांतल्या मोवावन ओदीक ते गोडवे सबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष उद्गार Solves foran soy, soy, solves foran soy, solves foran soy, soy. Solves foran soy, soy, solves foran soy, solves foran soy, soy. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Solves foran soy, soy, solves foran soy, solves foran soy, soy. Solves foran soy, soy, solves foran soy, solves foran soy, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हाचे उपरांत सोमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणें मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोगशें वो बुट्टी वो वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फाव आसलेली मनशां थंय आसीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमचे ताय परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावडाड्यांक आपलो मुखासरो फावो घराघरी भोंवू नाकात. आनी खंयचेय नोंगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवात. थंय आसतीत त्या वायटेकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे ताय येवचें जालें अशें सांगात. पूण खंयचेय नोंगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोंगरांची धूल पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज येवचें जालें म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां सांगता, त्या दिसा सोदोमाची जोडटी तसल्या नोंगरा इतली खोर जावची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, देवाचें राज तुमचे ताय येवचें जालें. नियाळा कादार, प्रमाणीकपण, संतोष, शांती पवित्र आत्म्यान आसा. ह्याच ते देवालें राज इंग्लिशींतल्यान हें गीत आमी जायते फावटी गायलें. खऱ्यांनीच देवाचें राज म्हणल्यार सोत, संतोष आनी शांती. हेंच देवाचें राज. जेजून 2000 वर्सां फाटीं परगोटलें आनी 72 जाणांक दोगांक विचून परगोटूंक धाडलें. आनी आयज हेंच देवाचें राज दर एक यादनीक, माद्री भयण आनी क्रिस्ताची पाटलावदारां परगोडटात. शुभ वर्तमान आमकां कसलीच आस बाळगिनासतना आनी कित्याकूच उपेक्षा धरिनासतना देवाचें राज परगोटूंक सांगता. नेहम्यास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी वाचताव, एजरा धर्मशास्त्री सोबे मुखार सुमूर्तुचें पुस्तक वाचता आनी परगोडटा आनी आपल्याक परगोडटलो अर्थ मेळलो देखून परजा खुशाल जाता. आयज देवाचें राज आमचे मदें आसूंक आमकां आव्हान
वर्सांची वरोस आसलोली दुस्मानकाय काबार करूंक मोहीम कशी उलोय नासतना आसत जाल्यार तोंड उगडून आनी भासाभास करून थोंटे सुटावे करूंक आनी एकामेकाक आदार सोकाराची जावंक उपाय घेवंक गरजेचे. तर आयज आमचो थाराव जावन दी सोत उलोवन संतोशान आनी शांतीन जीवन देवाचें राज बांदूंक आमचेशी राव जेजू.